हम्म. प्रेज द लॉर्ड. ऐकता म्हणजे व्हॉइस ऐकता सगळ्यांक. येस, ऐका सिस्टर. प्रेज गॉड. स्टार्ट करा. प्रेज गॉड. सिस्टरान मेसेज गायले साऊंड ना म्हण तश म्हण चेक केल. होय, आता ऐका.
ऐकता नाही. Praise God. थँक्यू ब्रदर. Yes. आम्ही आमचे फिजिकल दोळे धांपया, आमचे कुडीचे दोळे धांपया आणि आमकांच आमी कुडीन आत्म्यान आणि मनान सगळे आमी देवाक समर्पण दिवया. मोकळा बापा, आम्ही आज ह्या घडी तुझे उतर ऐकूंक, तुझे उतरांत आसली ती स्वताची समजणी घेवंक एक कुटाम जावन संगतान जमले आसतना जे कितें तूं आमकां तुज्या उतरा मुखार शिकोवंक आशेताय, तुज्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांत आमी आमकांच आमचे मन, आमचे काळीज, आमचे कान आमी उक्ते करन आसा. जे कितें तुजी खुशी बापा आमच्या जिवितांत ते आमचे तरी जावं म्हणली जावन आसा आमची खुशी. आमची खुशी जायते जावन आसा, पूण तूं जावन आसाय आमच्यो बापय, जें कितें बापयक आपल्या भुरग्या उदेशी जी खुशी आसा ती जावन आसा वर्ती जावन आसा. तुजी खुशी आमचे थंय जावं म्हण कशें 2000 वर्सां पयले मरियेन खालती करून घेतली. तेंच खालतें काळीज आमकां आम्हा सर्वांक बापा तुज्या पवित्र आत्म्या मुखार तुवें दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्घ दिता. आनी जें कितें शिकवण आमी शिकोवंक वता आसा आमकां आमचे हृदयातल्याचें काळीज तुवें उक्तें करून तुजे उतराची बीं हर एक आमच्या काळजान रोवयल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी हें उतर आयकून आमच्या काळजान तुका जाय आसली बदलावण आमचे मुखान आमचे थंय हाडले खातीर तुज्या पवित्र आत्म्या तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी तुका अर्गां दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तर आज आमी शिकोवंक वयचे टॉपिक जावन आसा मोगा विशयांत. आमी कशे ह्या मोगाच्या नियमा प्रकार जियोंक जाता. एझेकियल चॅप्टर 36 वर्स 26. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले 36 वर्स 26. हांगा सकल आसा सिस्टर सकल. वाचीचे सिस्टर. वाचा वाचा. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. प्रेज गॉड. तर आता आमी हें उतर रचीत दिवन आमी ते वाचया. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो हें देवान एझेकियल प्रवादी मुखांतर केल्ले एक प्रवास जावन आसा. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. तर ह्या उतरा प्रकार पळोवंक गेल्यार हांगा 2 तरांचे काळीज आसात. एक फातराचें काळीज आनी एक काळीज जावन आसा मासाचें काळीज. तर देवाची बासवणी अशी आसली की म्हळ्यार देव मनशांतावन तें आमच्या कुडींत असलें फातराचें काळीज काडटलो आनी आमकां एक मासाचें काळीज दितलो. हांगा 2 तरांचे काळीज आमकां पळोवंक मेळटा. एक फातराचें काळीज आनी एक मासाचें काळीज. प्रेज गॉड. तर आता हे फातराचें काळीज म्हळ्यार कितें आनी मासाचें काळीज म्हळ्यार कितें. तर हांगा 2 संगत्यो आमकां दिसता. एक स्टोनी हार्ट आनी एक हार्ट ऑफ फ्लेश. तर आमी हें इमॅजिन केल्यार
एक स्टोन म्हणा फातराचें काळीज आनी एक म्हळ्यार मस्त कितें म्हणटात हार्ड जे एक फातर कशी फुटोवंक असाध्य मस्त कश्ट मारता तसलें ओके तें एक चित्र आमकां आमी इमॅजिन करीत. आनी एक काळीज जावन आसा हार्ट ऑफ फ्लेश जें जावन आसा मांसाचें काळीज कशें उरता तातूंत भितर रगत वळता जिवें रगत उरता तें जावन आसा मांसाचें काळीज. तर हे दोन काळीज आमकां दाखयता दोन भाग देव आमकां दाखोवन दिता दोन भाग एक जावन आसा पोरनो सोल्लो आनी दुसरो जावन आसा नवो सोल्लो. सो फातराचें काळीज म्हळ्यार हांगा पोरनो करार जे कितें देवान मोइजे मुखांत्र आदलेले इस्रायल परजेक केल्ले तें जावन आसा पोरनो सोल्लो पोरनो करार तें इंडिकेट करता फातराचें काळीज. आनी केन्ना देव बसयता आपूण तुका फातराचें काळीज तुजें काडटलो आनी तुका एक मांसाचें काळीज हांव तुका दितलो म्हण अशें देवान एक बसवणी केल्ली. आनी तो नवें काळीज जावन आसा मांसाचें काळीज जावन आसा तें जावन आसा नवो सोल्लो जें कितें देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र जें कितें तो करूंक आसलो ताचे मुखांत्र तें दिवंक आसलें ताच्या विशयांत हांगा एक आमकां उल्लेख मेळटा. तर केन्ना मोइजे उदेशी देवान जे नियम दिले उपदेश दिले त्या वेळार मोइजे केन्ना इस्रायल परजेचे ते अविधेयपण पळयता आनी ताका राग येता आनी तो कितें करता ते उपदेशाचे ते 2 फळयांचेर बरयल्ले उरता 10 उपदेश नियमशास्त्र आनी तो कितें करता रागान तें उडयता आनी तो ते कितें जाता फातराचे ते फळी कितें जातात मोडता रायट. सो सो हे उपदेश दिल्लेले पोरण्या करारांत आतां जे मनशाक दिलेले तोच मनीस जेन्ना जेजू आयिल्ले उपरांत जेजूक आपलो सोमी धनी आनी सोडवणदार म्हण मानून घेता त्या दाळा जेजू ह्या नव्या करारा उदेशी जे फातराचें काळीज करता नवें. तर जे कितें देवान आदी सांगलें आदी बसयल्लें हांव तुजें आसलें तें फातराचें काळीज काडटलो आनी तुका नवें एक मांसाचें काळीज दितलो म्हण देवान पयलेंत बसयल्लें. आनी हें पूर्ण जाता केन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी धनी आनी सोडवणदार म्हण मानून घेता त्या दाळा ह्या करारा प्रकार हें कितें जेजून देवान बसवणी केल्ली मोइजे मुखांत्र कितें बसवणी केल्ली इजेकियल प्रवाद्या मुखान जे कितें बसवणी देव सांगता प्रोफेसी करता सो ती प्रोफेसी पूर्ण जावची केन्ना आमी देवाक जेजूक सोमी धनी आनी सोडवणदार म्हण स्वीकार करता तेन्ना जे कितें आमचे भितर आसलेलें तें फातराचें काळीज देव तें बदलता परिवर्तन करता आनी आमकां दिता एक ब्रँड न्यू हार्ट एक नवें काळीज तें मांसान भरलेलें तें काळीज देव आमचे भितर घालता. तर कित्याक तेका ते फातराचें काळीज म्हण दिला फातराचें काळीज की आमकां एक मिनींग दिता की तें फातर जावन आसलें काळीज पयलें ना काळीज जावन आसलें मांसाचें पळय न्ही पूण नेचर जावन आसलें मनशाचें नेचर जावन आसलें स्वार्थी नेचर म्हळ्यार स्वभाव न्ही रायट न्ही. सो मनशाचें स्वभाव जावन आसलो स्वार्थान भरलेलो. सो स्वार्थान भरलेलो स्वभाव हांगा देवाच्या उतरान आमकां उल्लेख केला एक फातराच्या काळजाक तें समा केला. आनी हे काळीज जेजू मोडता हर एक मनशा थंय जेजू मोडता आनी तें जेजू तें काळीज नवें करता. कसलें काळीज करता तें जेजू तें एक मांसाचें काळीज जावन तो बदलता. तर फातराचें काळीज बदलचें काम कोणाचें जावन आसा तें आमचें न्ही तें जावन आसा देवाचें काम तें जावन आसा जेजूचें काम. सो स्वार्थी काळीज बदलता नवें काळीज तें भरलेलें जावन आसा देवाच्या मोगान भरलेलें एक नवें सैम एक नवो स्वभाव देव आमचे भितर घालता. सो ही बदलावण जाता जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी धनी म्हण आनी सोडवणदार म्हण आमी आमच्या काळजांत आमी सतमनता
ते दळा ही बदलावण आमचे थंय जाता कशें देवान एजेकियल प्रवाद्या मुखांतर प्रवाद केल्ले ते आमचे थंय घडता. पूण आतां ह्या नव्या सैमा मुखांतर आमकां जे कितें नियम देवान दिल्ले हे पाळूंक साध्य जाता. तर केन्ना मोइजे मुखांतर देवान ते 10 उपदेश दिल्ले तांकां ते पाळूंक साध्य जाता आसले? ना. ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय तेच फातराचें काळीजच आसले. त्या स्वार्थान भरलेलें काळीजच आसले. तो स्वार्थी स्वभावच आसलो. सो त्या स्वभावाक लागून जे कितें उपदेश देवान दिल्ले ते पाळूंक तांचे तावन साध्य नासले. आनी हें देवाक बी बरें देव बी बरो तो जाणासलो. ते देवान दिल्लें तांकां पाळूंक न्ही पूण कित्याक दिल्लें पासून जावन आसा की देवाक मनशाक की समजून येवंक जाय की कितें समा आनी कितें वायट म्हण ना कितें चूक म्हण. सो देवान दिल्ले 10 उपदेश ते जावन आसा एक नियम आनी ते जावन आसा पवित्र. ताचे थंय कसले दोष नासले. त्या नियमांत ना त्या उपदेशांत खंयची एक दोष नासले. ते मस्त पवित्र जावन आसले. कशें देव पवित्र तशेंच ते उपदेश ते नियमां बी पवित्र जावन आसले. तांतूं कसलेय वायट ना कसलेय चूक नासले. पूण हांगा प्रॉब्लेम कितें की म्हळ्यार समस्या कितें की म्हळ्यार जेन्ना सुरवेर देवान मोइजे मुखांतर हे उपदेश नियम दिल्ले ते पाळूंक मनशां थंय ती सकत नासले. पूण मनीस कितें करता आसलो पाळूंक सगळे प्रयत्न करता करतलो. आसलो. करेक्ट? पूण वय. ती सकत ताचे थंय नासली. कित्याक मनशा थंय खंयचो सैम बसलेलो तो स्वार्थी सैम बसलेलो. पातकाचो सैम मनशा भितर आसलो. पूण आतां केदाळा जेजू सवे आमी नव्या करारांत आमी भितर सरले आसता तेन्ना आमचें काळीज बदलला. आतां आमचें काळीज पोरनें काळीज न्ही. तें फातराचें काळीज न्ही. तें देवान काळीज आमचें बदलिला. जेजून आमचे काळजाचें परिवर्तन केलां आनी त्या उद्देशी आमकां आतां हे उपदेश पाळूंक जाता की आमचे स्वंत सक्तीन न्ही पूण जेजू क्रिस्ता मुखांतर ज्या काळीज देवान आमचे थंय दिला आनी त्या सेम काळजांत देवान आपलो मोग वतलो आसा. आनी त्या मोगा उद्देशी त्या काळजा उद्देशी जे कितें देवान उपदेश दिल्ले ते आमच्या स्वप्रयत्नान न्ही बगर जेजू उद्देशी त्या देवाच्या त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमचे थंय आतां ते पाळूंक साध्य आसा. आनी पयल्या सोल्ल्यांत पोरण्या सोल्ल्यांत मनशान जायते प्रयत्न केला हे उपदेश पाळूंक. वय की ना? वय. केला. पूण मनीस सक्सेसफुल जालो ना. ना. तो फेल जालो. ओके? मनीस पाळूंक प्रयत्न केला मनशान पूण मनीस फेल जालो. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय ती पावर नासले. ती सकत नासली. ती सकत येता फकत जेजू क्रिस्ता मुखांतर. जेन्ना आमी एक नवी रचना जावन आसा तर आमकां आतां कशें दिसता आतां आमी हर एकली नवी रचना जाल्या. आमी हर एकली मानता न्ही आमी एक नवी रचना जाल्या. वी आर बॉर्न अगेन. वय. केन्ना आमी नवी रचना जाली? जेजू स्वामी सोडवणदार आमचो आपलो धनी म्हणून आमी वळखून ताका सतमान दिलेले. निमती आमी एक नवी रचना जाल्ल्या. हे पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. पूण आमी नवी रचना जाल्ले आसता जायत्या वर्सां फाटीं आमी थोडी 2, 3, 4, 5, 10 वर्सां फाटीं आमी नवी रचना जाल्या. पूण कशें जिवन आसा आमी? नवे रचनाची जिणी आमची थंय आसा? ती जिणी आमची थंय आसा? सो आमी हे पॉइंट थोडे आमी रिफ्लेक्ट करूंक आसा. जायत्या वर्सां फाटीं आमी नवी रचना जाल्यार बी अजुनूय आमी जिवन आसा एक ल्हान बाळशावरी. करेक्ट? वय. न्ही? अशें आसल्यार आतां आमकां कशें दिसता? हे दुसरे भाशेचे जिवीत आमी कशें जिवन आसा? हे एक आमकां देवान दिला आपलेंच एक नवें काळीज देवान आमचे थंय दिला. एक नवो आत्मो देवान आमचे थंय दिला. म्हणटा एजेकियल 36:26 एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तशें म्हळ्यार आमचे थंय एक नवो आत्मो घायला. तो आत्मो जावन आसा सताचो आत्मो. तो जावन आसा देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो. आमचे भितर
गायला आणि आमचे कुडींतले ते फातराचे काळीज काढला आणि आमका दिला एक मासाचे काळीज भरलेले देवाच्या अपरिमित मोगान भरलेले. पूण आमची जिणीत ह्या प्रकार असा. नवी रचना जाल्या, नवो आत्मो आमचे भितर आयला, नवे काळीज मासान भरलेले काळीज देवान आमचे भितर गायला आणि फातराचे काळीज आमचे तान देवान काढला. पूण आमचे जिवीत कशे आसा? आमचे जिवीत आणि ते देवान दिल्ले नवे काळीज ताळमेळ जायना. तुमचे जाता कोण ना पण मुझे जाते ना. ओके. आम्ही आमचे रिफ्लेक्ट केलं. हं? आमचे So, जायना केदा. नाही ना. काळीज जाऊन असं अजूनही त्या फातरासारखे. होय. ने होय. आता आम्ही हे जीवित ते बांधून हाडूंक जाय आमचे सक्ते नाही. तो एक नवो कायदो जावन आसा मोगाचो. तो तर हे चेंजेस आमचे थंय येता केन्ना आम्ही त्या देवाचो मोग आम्ही प्रॅक्टिस करता तेन्ना. ओके. तर मोगा निमती एक झूज आम्ही जिखूंक बी जाता, एक झूज आम्ही सोलूंक बी जाता. मोगाक तितले पावर आसा. तर हो नवो कायदो जावन आसा खंयचो मोगाचो कायदो आणि ह्या मोगाच्या कायद्या मुखांतर आम्ही एक नवे जिवीत बांधूंक जाता. तर नवे काळीज आसा देवान नवो आत्मो दिला आमचे भितर तर मिसिंग कितें? मिसिंग कितें? नवो जिवीत. मिसिंग जावन आसा मोग. खंयचो मोग? देवाचो मोग. देवान आमकां नवें काळीज दिला की ना? दिला. जेन्ना आमी नवी रचना जाल्या पवित्र पुस्तक सांगता आमकां नवे देवाचोच आत्मो आमचे भितर गायला देवान. हा आम्ही जावन आसा पवित्र आत्म्याची मंदिरां. पवित्र आत्मा आमचे भितर वस्ती करता. स्वताचो आत्मो आमचे भितर वस्ती करता. देवान आमकां हे नवे जिवीत दिल्ले आसा. जे दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी, धनी आणि सोडवणदार म्हणून मानून घेतल्या त्या दिसा नवो सैम आमचे भितर आसला. तो पयलेचो सैम खंयचो आसलो आमचो? स्वार्थाचो सैम. एक सेल्फिश नेचर आमचे भितर असले. ते आमच्या कार्याक लागून न्ही, ते आयिल्ले आमकां कोणातावन? आदामातावन. त्या केन्ना? आता हे सवाल जावन आसा हांव अजून पर्यंत परदेसांतल्या त्या सैम उदेशीन जियेता या नव्या सैम उदेशीन जियेता. ते पातकी सैमूच मुजे थंय आसा की हांव ताचे प्रकारच म्हजी जिणी चलोवन आसा की ना जें कितें देवान म्हाका तें नवो सैम मुजे भितर गायला ते नवे काळीज म्हजे भितर गायल्या त्याच की हांव जियोन आसा. हें जावन आसा आतांचें आमकां क्वेश्चन. पूण हाचे ते काळीज आमचे भितर ते एक्सचेंज ऑफ हार्ट म्हणटात न्ही ते केल्लें कोणें? देवान. त्याची सुरुवात केली कोणें? देवान. सो देव जावन आसा तो इनिशिएटर. ओके. सो देव जावन आसा हाची सुरवात केलो. ते एदेनाच्या त्या तोटांत मनशान सुरू केल्लें जावन आसा. कशें तें पातकी सैम आमचे भितर आयले. ते स्वार्थाचे सैम आमचे भितर आयले. केन्ना आदावन त्या एदेनाच्या तोटांत देवाच्या उतराक अविधेय जालो. अविधेयपण दाखयले आणि पातकाचे सैम ताका लागून पातक भितर सरले आणि ह्या अविधेयपणाक लागून पातक भितर सरले आणि सगळे कितें जालें घुसपागोंदळ ना वायट ह्या पृथ्वीचेर सुरू जालें. पूण आणि त्या कारणाक लागून देवान मोइजे उद्देशीन कितें दिलें? एक उपदेश दिवचे पडले. कित्याक मनशाक सारकें कितें आणि चूक कितें म्हणलें एक समजणे फावो करूंक देवान मोइजे मुखांतर उपदेश दिले. आणि चिंता तुम्ही केन्ना हे मोइजे मुखांतर देवान उपदेश दिले आणि मनशाचे पातकी सैम ना जाले? मनीस बदललो? ना. मनीस पातकाक वायट पाठ करूंक सुरू केलो? ना. ना. पूण विरुद्ध जाले. त्याचे ऑपोजिट जाले. कितें जालें मनशाच्या जिवितांत? मनीस चड आनी चड पातकाक सांपडलो. उपदेश दिल्ल्या मागीर
ओके उपदेश दिले दाखोवंक की पूण देवान दिल्ले उपदेश कित्या खातीर दाखोवंक की मनशाक कितें समा आनी कितें चूक वा कितें बरें आनी कितें वायट म्हण दाखोवंक देवान मोइजे मुखांतर हे उपदेश 10 उपदेश दिवंक पडले. पूण केन्ना हे उपदेश दिले तेन्ना मनीस जावंक पावलो आनीकी घोर पातकी. आनीकी मस्त पातकाचे नेचर कितें जालें मनशा थंय ते वाडले रॅपिडली. रॅपिड कशें कोरोना टायमार तें सांगता आसलें व्हायरस रॅपिडली मल्टिप्लाय जाता म्हणून. तशेंच हे पातक म्हणले व्हायरस मनशाच्या जिवितांत इतलें वाडलें की म्हळ्यार उपदेश दिल्ले मागीर आनी कितें घोर पातक चड आनी चड वाडलें आनी मनीस जालो एक घोर पातकी. केदाळ हे उपदेश दिल्ले आनीकी मनीस पाड जालो कित्याक? कित्याक हे उपदेश दिल्ले मागीर आनीकी चड मनीस पातकी जालो? ताका साध ना, ताचे कडेन सकत ना. सकत ना आनी कितें म्हळ्यार ताका पातकाची जाणवाय मेळ्ळी आनीकी चड जाणवाय मेळ्ळी न्ही. पातकाची चड जाणवाय उपदेशा मुखांतर मनशाक मेळ्ळी. पातकाची आनीकी चड जाणवाय आयली कित्याक मनशा थंय ती सकत नासली त्या पातकाचेर कशें जैत वरचें म्हण. जैत वरची सकत मनशा थंय नासली. कित्याक ताचे भितर आसतलो सैंब जावन आसा नेचर जावन आसा पातकाचो. जर तर आतां उदकाचे नेचर जावन आसा वाळचें तुमी खंयी उदक धरया तें वाळटा की ना ताका एक स्पेस मेळ्ळ्यार वाळटा. कित्याक म्हळ्यार तें उदकाचें नेचर. तशेंच मनशाचें नेचर जावन आसलें पातकाचें सैंब. तशें जावन केन्ना पातकाची जाणवाय चड आनी चड मनशाक मेळ्ळी तेन्ना आनी ताचे थंय ती सकत नासली की ह्या पातकाचेर कशें जैत वरचें म्हण. तशें जावन तो आनीकी घोर पातकी जालो. उपदेशा उद्देशी मनशाक आनीकी चड जाणवाय मेळ्ळी आनी मनीस चड आनी चड पातकाचो गुलाम जावंक पावलो. न्ही की तो पातकांतान भायर सरलो पूण आनीकी तो चड आनी चड पातकाचो गुलाम जालो. आतां मनशाक समजलें की ह्या बंदखडेतावन ह्या पातकाच्या बंदखडेतान आतां मनशाक समजलें की आपूण एक व्हड पातकी म्हण. पूण ह्या पातकाच्या बंदखड्यांतले भायर येवंक ह्या आपूण एक घोर पातकी आनी देवा मुखार उबे रावंक आपणाक सकत ना. ना कसली आपणाक एक एक देवा मुखार उबे रावची एक ते एक कितें म्हणटात एबिलिटी. सो एबिलिटी आपणाक ना म्हण मनशाक समजलें. पूण प्रयत्न मनीस कितें करता आसलो पयले पातकांतावन तो उपदेश पाळूंक पातकांतावन भायर येवंक प्रयत्न करता आसलो. पूण मागीर मनशाक कळ्ळें की ताका समजलें की आपूण एक व्हड पातकी आनी देवा मुखार उबे रावंक आपणाक कसलीच सकत ना. कित्याक तो मनीस आपणाकच एक पातकी म्हण आपोवंक लागलो आनी ताका अशी समजणी आयली की आतां म्हज्यान बचाव जावंक जायना कित्याक आपूण जावन आसा पातकी. पातक्यान आपल्याचे बचाव करूंक साध्य जाता गी? ना. ताका एक पातक नासलेलो मनीस जायचे राईट. पूण संवसारांत आसलेलो हर एक मनीस जावन आसलेलो पातकी आनी तेन्ना मनशाक समजणी आयली की म्हाका ह्या पातकांतावन ह्या पातकाच्या बंदखडेतावन बचाव जावंक साध्य ना आनी म्हाका गरज आसा म्हाका ह्या पातकाच्या बंदखडेतावन सोडयतलो एक सोडवणदाराची गरज आसा म्हणली समजणी मनशाक आयली. आनी तो सोडवणदार जावन आसा जेजू ख्रिस्त. कित्याक ताचे थंय कसलेंच पातक नासलें. आनी तर देवान असलें योजन केलें की तर हें योजन कोणाचें आसलें? पातकान भरलेल्या मनशा कुळाक एक पातक नासलेल्या मनशातावन ह्या मनशा कुळाक पातकाच्या बंदखड्यांतले सोडोवचें योजन जावन आसलें तें देवाचें. हें खंयच्या मनशाचें योजन न्ही. हें जावन आसलें देवाचें योजन की आमकां सोडवण दिवची अशें देवाचें योजन आसलें की म्हळ्यार आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पसत तो दितलो आनी तो पूत आमची सोडवण करूंक आपल्याकच एक बली कसो तो कुर्साचेर दिवन अख्ख्या मनशा कुळाची तो सोडवण
करतलो म्हणून हे उतर घाला सिस्टर. जॉन 3:16 गॉस्पल ऑफ जॉन 3:16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, मागार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज गॉड. तर किती देवान आपल्या पुता संसारात धाडलो संसाराची नीत करच्याक नाही, बगर ताचे मारिफत संसाराची सोडवण जावच्या. तर हे सोडवण्याचे काम कोणाचे योजन जावन असले, ते योजन जावन असले देवाचे. आणि हे सुटकेचे काम सुरू केलं जावन असा देव. सो देवान सुरू केले हे सुटकेचे काम. कशे एक फातराचे काळीज देवान बदलिले जेजू मुखांतर जावन एक उजवाडाचे, जावन एक काळीज जिविताचे. तर ह्या मुखांतर देव एजेकिएल प्रवादी मुखांतर केल्ली बसवणी परिपूर्ण करता की हांव तुझे फातराचे काळीज काढतलो आणि तुका दितलो एक नवे काळीज जे मासान भरलेले, जे देवाच्या मोगान भरलेले. ते जावन असा उजवाडाचे आणि जिविताचे काळीज. कोणा मुखांतर देवान ते बदलिले, ते जेजू मुखांतर देवान ते बदलिले. तर आता आम्ही समजून घेऊन जाय, जे कोण निर्णय घेतात जेजूक सोमी धनी आणि सोडवणदार म्हणून कोणी जाऊन दितो, कोणी जाऊन दितो. तो खंयचे पदवेर असू पदवेर ना जावं, खंयच्या धर्माचे वरू खंयच्या जातीचे वरू ते संबंध ना. कोणी तर जेजूक सोमी धनी आणि सोडवणदार म्हणून स्वीकारसिता, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, नॅशनॅलिटी खंयचे जाऊन दी, खंयच्या देशान जाऊन दितो, खंयच्या धर्मांत असून दितो, खंयच्या जातींत असून दितो, कसोही उरतो. ओके. जर तर तो जेजूक सोमी धनी म्हण तो स्वीकारसिता, सो जो कोण सोमी धनी आणि सोडवणदार म्हण स्वीकारसिता, त्याच वेळार देव ताचे फातराचे काळीज बदलता आणि आपल्या सारख्याचे मासाचे काळीज, ते फातराचे काळीज तो मासाचे काळीज आपल्या सारख्याचे मासाचे काळीज जाऊन तो बदलता. आणि हे जे मासाचे काळीज असा हांतू देव वत्ता आपलो मोग, ने की मनशाचो मोग. तर तांतू असा तो देवाचो मोग, तो जावन असा अगापे लाव, देवासारख्याचो मोग. मनशासारख्याचो मोग नाही, पण तो देवासारख्याचो मोग देव हर एकल्याच्या मनशाच्या काळजांत वता. आणि ते पहिलेचे ते फातराचे काळीज, ओके, ते स्वार्थान भरलेले काळीज, स्वार्थी सैम बसलेले, पातकाचे सैम बसलेले काळीज देव काढता आणि देव घालता एक नवे काळीज आपल्याच सारख्याचे, जे जावन असा मासाचे काळीज. आणि तांतू वळयता तो आपलो मोग, तो जावन असा अगापे मोग. हे काळजांत वच्चे काम करता देव. आणि हे खंयच्या मनशा मुखांतर साध्य ना. तर आम्ही समजून घेया. तर जो जो बापान बाप्पा सारख्याचो मोग आमच्या काळजाने वतला, हो मोग मनीस आपल्याच करण्या निमती तो मोग मनीस वतोंक सकना. जर तर आमचे देवासारख्याचो मोग वाळोंक असा, तर ते देवाच्यान मात्र साध्य. ते केन्ना साध्य जाता की म्हळ्यार केन्ना आम्ही आमच्या सगळ्या आमच्या काळजांत, सगळ्या आमच्या सक्तेन जेजूक सोमी धनी म्हणून आम्ही स्वीकार करता, ते दाडा मात्र हे काळीज बदलता आणि देवाचो मोग आमचे भितर वाळता. आणि हे करणी खंयचोय मनीस आपल्या करण्या मुखांतर करूंक सकना. हो जावन असा देवाचो मोग. आणि हे करता कोण? देव. आणि हो मोग मनशान आपल्या विल पवरांत, विल पवरा कित म्हणतात कोंकणीत, आमच्या बोळा, आमच्या बोळान, आमच्या बोळान बी हे स्वीकार करूंक जायना. हे ऑटोमॅटिक जाऊन कसा, हे ऑटोमॅटिक जाऊन कसा. आणि हो मोग केदाळा वाळता, केन्ना आम्ही शुभ वार्ता प्रगट करता तेदाळा.
वय केन्ना आमी शुभ वार्ता प्रगट करता. जो मनीस शुभ वार्ता आयकता ताचें काळीज बदलता, फातराचें काळीज जाता नवें काळीज आनी तांचे भितर वाळटा तो देवाचो मोग. तर देवाचो मोग वाळूंक आसा आनी त्या फातराचें काळीज बदलून नवें काळीज जावंक आसा. तर कसल्याची गरज आसा थंय? शुभ वार्ता प्रगट करची गरज आसा. जे कितें आमी कितें आयकून आसा? शुभ वार्ता. आमी आयकून आसा शुभ वार्ता. तर शुभ वार्ता जेन्ना एक मनीस शुभ वार्ता आयकता, जेजून जे कितें आमचे पसत केलें. सो शुभ वार्ता म्हळ्यार कितें? जेजून आमचे पसत कितें केलें म्हणलें आमी बरी खबर. आयकूनचें. कित्याक पसत जेजू? हें म्हजें क्वेश्चन आसलें. उतरान येवचे पयलें म्हाका एक क्वेश्चन सदांच म्हज्या मतींत आसलें. कित्याक पसत जेजू कुर्सार मेलो? कित्याक देवान ताका राखुना? कुर्सार मोरका म्हण आसलें की देवाक जेजूक? कित्याक त्या तितले कठिणायेचे मरणाची गरज आसली? म्हणलें हे सवाल म्हज्या मतींत आसले. केदळ हांवें ही स्वताची शुभ वार्ता आयकली, जेजूची शुभ वार्ता आयकली आनी म्हाका समजून आयलें की हो जावन आसलो देवाचें योजन. कसले पसत? आमच्याच सोडवणे पसत. आपल्या हर एक रचलेले मनशांक, भुरग्यांक बचावी करचे योजन जावन आसलें देवाचें. आनी त्या पसत ताणें मोगा पसत ताणें आपल्या पुताकच ताणें कुर्तार बली भेटयली. आनी हांव त्या दिसांत हांव ना हेच उतरा वयर खंयचें तें जॉन 3:16 देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की म्हळ्यार हांव समजूंक पावलें देव म्हजो कितलो मोग करता म्हणून. आनी त्या दिसा पसत जावन जल्मात हांव क्रिस्तांव आसल्यार म्हाका देवाची मोगाची वळख नासली. तशें म्हण उतर आयकलां हांवें. उतर आयकलां. मस्तपटी आयकलां तें. पूण ताची समजणी म्हाका मेळूंक नासली. केन्ना सताची सुवार्ता प्रगट जाली, त्या पवित्र आत्म्यान म्हजे दोळे उगडले. आनी म्हाका देवाचो मोग कसलो म्हणलो अनुभव पवित्र आत्म्यान म्हाका ते दिले. सो पयलीं हांव जेजूक देव म्हण मानता आसलें. खंयच्या मुखांतर? म्हज्या समजणे मुखांतर, हेड नॉलेजा मुखांतर. काळजांत कसली बदलावण नासली. कित्याक म्हळ्यार जेजून कितें म्हजे पसत केलां म्हणली समजणी म्हाका नासली. सो जेन्ना एक मनीस शुभ वार्ता आयकता, जेजून जें कितें म्हजे पसत केला त्या कुर्सार आनी कशी जेजू ह्या संवसारान जल्माक आयलो पातक नासतना. सो तो जल्म आयल्लो पातक नासतना. कशें तो जल्म आयल्लो? पवित्र आत्म्या उदेशी. अंकुर मरयेच्या उद्दरी तो ह्या संवसारार जल्माक आयलो. आनी कित्या पसत? ते म्हज्या पसत, म्हज्या सोडवणे पसत म्हणलें समजणी म्हाका मेळटा. आनी ताणें ताच्या त्या नितीवंतपणान ताणें म्हजो जागो ताणें कुर्सार घेतलो जेजून. सगळ्यांचो जागो, आमच्या सगळ्यांचो जागो, तो जागो आमकां फावो आसलो. पूण जेजून तो जागो ताणें घेतलो ताच्या नितीवंतपणा मुखांतर. आनी ताणें आमकां ताचे मुखांतर नितीवंतपण कशें आमकां नितीवंतपण ताणें आमकां फावो केलें. ताणें आपणाकच एक सॅक्रिफायस कसो, एक सॅक्रिफायस जावन ताणें बली भेटयली. आपणाचीच बली भेटयली. कोणा पसत? म्हज्या पसत. म्हजे वयर आसल्या मोगा पसत. ताचें रगत ताणें वारयलें. कित्या पसत? म्हज्या पातकाचें लेख फारीक करूंक. म्हज्या पातकांतावन म्हाका धुवन नितळ करूंक ताणें तें रगत कुर्सार वारयलें. आमकां सोडवण करूंक. कित्याक ताणें कसलेंय पातक आदरुना. आनी त्या पसत देवान ताका तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. आनी ही शुभ वार्ता केन्ना आमी वळखता आनी ही केन्ना आमी मानून घेता, न्ही की खाली आमच्या इंटेलेक्च्युअल नॉलेजा मुखांतर, आमच्या हेड नॉलेजा मुखांतर, पूण आमच्या त्या काळजाच्या सक्तेन, हार्ट नॉलेजा मुखांतर. तेन्ना आमकां एक पदवी मेळटा की आमी देवाची भुरगीं म्हणची पदवी आमकां देव आमकां दिता. तर
हाच्या पहिले केन्ना शुभ अर्थ आयकूनच्या पहिले आम्ही देवाची भुरगी म्हूण सांगता आसली, पूण आमकां केन्ना आमी देवाची भुरगी जाता आमकां गोतना. आमचें काळीज परिवर्तन जावंक नासलें, काळीज बदलून आसलें. पात्रांचें काळीज आसलें आमचे भितर. कित्याक म्हळ्यार आमी ती खरी शुभ अर्थ आयकुना. कित्या पासत जेजू मेलो, कित्या पासत ताणें क्रुसार भेटयलो आपणाकच, कित्या पासत ताणें तें रगत वारयलें आनी तो कित्या पासत जिवंत जालो. तो जिवंत जाले निमती आमकां कितें जालें हाचे विशयान कसलीच ती समजणी म्हाका नासली. पूण केन्ना हे देवाच्या उतरां मुखांतर पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान म्हाका हें शिकयलें तेन्ना हांव जालें देवाचें भुरगें आनी आमी सगळीं जालीं देवाचीं भुरगीं. तर आमी जालीं देवाच्या कुटुंबांत एक एडॉप्टेड चिल्ड्रन. आमकां देवान केन्ना आपल्या धाडल्या पुताक आमी समजून गेले, वळखून गेले तो कित्या पासत आयिल्लो, देवान कित्या पासत ताका धाडलें आनी जें कितें ताणें क्रुसार केलें आमचे पासत म्हूण आमी मानून घेतलें बाय हार्ट. काळजांतान आमी सतमान घेतलें तेन्ना जालीं आमी देवाचीं भुरगीं आनी देवाच्या कुटुंबांत आमी वांटेली जालीं ताची एडॉप्टेड चिल्ड्रन. आमकां ताणें एक दत्त स्वीकार करचें म्हणटात न्ही, एडॉप्टेड चिल्ड्रन. आनी आमचें जालें नवें जल्म आनी अशें आमी जाल्या आनी आमकां ही सकत पदवी आमकां मेळ्ळा की आमी एक नवी रचना आमी जाल्ले आहोत. त्या दाळा आमकां एक नवें जल्म आमकां मेळ्ळें. तेका लागून जेन्ना ही सुवार्ता परगट जाता हांगा मुख्य जावन आसा की हांव एक बरी हेड नॉलेजा मुखार सतमानिना पूण एक हार्ट नॉलेज काळजांत पावन हें हांव सत मानता. जें कितें देवान म्हजे पासत केलें हांव तें नियाळटा आनी हांव हें सत मानता काळजांत पावन. हें काळजांत पावन सतमानचें जावन आसा अति गरजेचें. केन्ना म्हाका पवित्र आत्मो तें कन्विक्ट करिना तेन्ना मुखांतर म्हजे थंय हांव एक नवी रचना जावन हांव बदलना. जे कोणाक हें कन्विक्शन मेळटा काळजाचें तें कितें म्हणटात तें बदलावण ओके पवित्र आत्म्या मुखांतर तेन्ना आमी नवी रचना जावन बदलता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तर हांव ह्या उतराक येवन सरी सुमार 2 वर्सां जालीं. 2023 मे 21. सो ताचे पयलीं बी हांव क्रिस्तांव जावन नासलें. पूण हांव एक पोरने सोल्ल्यांत आसलें. फातराचें काळीज तसलें जावन नासलें म्हजें काळीज. पूण केन्ना सुवार्ता आयकली, केन्ना पवित्र आत्म्यान म्हजे दोळे उगडले त्या शुभवार्ता मुखांत शुभवार्ता आयकत आसतना आनी तेन्ना हांव जावंक पावलें एक नवें रचना आनी देवान म्हजें तें फातराचें काळीज घेतलें आनी म्हाका एक नवें काळीज दिलें. मासाचें काळीज आनी आपलो नवो आत्मो देवान म्हजे भितर घायलो. आनी त्या मुखांतर देवान म्हाका एक नवी रचना जावन बदलिलें. आनी तो म्हजें कितें तरी काम आसा? ना. सगळें जाल्लें कोणा निमती? देवा निमती. तर आमकां ह्या सोडवणेच्या कामांत आमची बडाई उलोवंक जायना. आमचे तावन आमकां सोडवण मेळटा ना आमी केल्ल्या कामा निमती आमकां सोडवण मेळटा पूण आमी सांगूंक जायना. सो सतमानलेले उद्देश हांव एक नवी रचना जावंक पावलें. देव जावन आसा हें सुरू केल्लो सर्गातां. सो सुरू केल्लो कोण जावन आसा हें सोडवण्याचें सुरू केल्लो जावन आसा देव. खंय तावन? स्वर्गातावन. स्वर्गातावन ताणें सुरू केलें. देवान जावन आसा हें रचलें आनी वतलां आमच्या काळजांत देवान वतलां हें काळजांत ताचो मोग. सो हें पयलें सुरू जाल्लें देवा उद्देश आनी आतां सवाल जावन आसा जें कितें देवान आपणाचो मोग आमच्या काळजांनी वतला पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी ह्यो मोग घेवन कितें करना आसा? हर एकल्या थंय देवान आपलो मोग वतला. एग्री? देवान आपलें नवें काळीज दिलां हर एकल्यांक. पयलींचे फातराचें काळीज ताणें घेतलां आनी नवें काळीज मासाचें नवें काळीज ताणें आमचे भितर घातलां आनी कसलें काळीज? अगापे मोगान भरलेलें. तें अगापे मोग देवान आमच्या हर एकल्या काळजांत वतला. तर हे मोग हांव स्वीकार करना आसा तर नेक्स्ट कितें? व्हॉट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? हांव कितें करना आसा हें मोग घेवन?
जो आणि मोग हांवें देवाच्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांत हांवें स्वीकार केला, देवाचो मोग, तो मोग घेवन आमी कितें करना आसा? हे क्वेश्चन आमी हर एकल्यानी आमकांच आमी विचार करूंक जाय. तर हो मोग जो आमी देवातान स्वीकार केला, हेरांक ह्या देवाचो मोग आमी वांटूंक आसा. जो मोग देवान आमचे भितर वाडयल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर, तोच आफ्टर वी आर बॉर्न अगेन, आमी केन्ना नवी रचना जाल्ली आमचें नेक्स्ट काम कितें? जो मोग आमी देवाचो स्वीकार केला, तो आमी आमचे तावन हेरांक तो वाळचो जावन आसा. ह्यो देवाचो मोग आमी वांटूंक आसा. जे आमचे मुखलें जिवीत आसा, हाचेरच अवलंबीत जावन आसा. इट इज डिपेंडिंग ऑन हाऊ आय एम स्प्रेडिंग गॉड्स लव which God has poured in my heart through Holy Spirit. The day when I am born again. ज्या दिसा हांव नवी रचना जाल्या, त्या दिसा देवान म्हजे फातराचें काळीज घेतला आणि मुझे तें नवें काळीज घाला आणि ओतला तांचे भितर ताचो मोग, तो अनकंडिशनल अगापे लव, अपरिमित मोग देवान ओतला आणि हो हांव मुखार कितें करता हाचे वयर डिपेंड जावन आसा म्हजें मुखलें जिवीत. हे जे कितें देवान म्हाका दिला, हे हांव कशें मुंदरून व्हरता, हांव कशें हेरांक हें वांटता, हाचेर जावन आसा आमच्यो मुखलें जिवीत. तर आतां आमचें कॉन्सन्ट्रेशन उरूंक जाय, देवान आपलो मोग मुजे भितर वतला, म्हज्या काळजांत वतला, हो कशें हांव हेरां थंय वांटून घेता, हाचे वयर अवलंबीत जावन आसा आमचें मुखलें जिवीत. प्रेज गॉड. तर आमी देवाचो मोग स्वीकार केला, हो मोग आमी हेरां थंय वांटता आणि तो मनीस आमचे तावन देवाचो मोग स्वीकार करता आणि तो मोग हेरां थंय वांटता. आतां तुमकां गोत आसा की ना की आमी सायन्सांत एक लॉ ऑफ एनर्जी म्हणलें एक लॉ आसा, लॉ ऑफ एनर्जी. ओके, सो थंय एनर्जी कशें फ्लो जाता म्हण आसा. एक जिवीत थावन अन्य एक जिवीक कशी एनर्जी फ्लो जाता म्हण. ओके, सो तशेंच हांगा देवान जे कितें मोग आमचे थंय तो वतला, सो नेक्स्ट हांव हो मोग मुजे मुखांतर हेरांक कशें हांव शेअर करता, हेरांक थंय हांव कशें वांटून घेता म्हणलें जावन आसा एक सवाल ना आमचे मुखले जिविताक एक आमकां एक हे क्वेश्चन आमी धरून घेवंक जाय. जो मोग हांवें स्वीकार केला, तो मोग मुजे तावन वाळते आसा की तो थंयच स्टॅग्नेट जावन आसा की म्हण. खंयची तरी एक वाळची वस्त बंद करून दवरल्यार कितें जाता? ती बरी उरता की पाड जाता? पाड जाता. पाड जाता. उदक, ओके, वाळचें उदक बरें की ना रावलेलें उदक बरें? वळचें. वाळचें. तर हो मोग जे देवान आमचे भितर वतला, तो मोग आमचे तावन हेरांक वाळूंक आसा. तर आमचे जिवीत जावंक जाय ते बदललें जिवीत, अ कंप्लीट रिन्यूड लाईफ. काळीज जावन आसूंक जाय न्ही फातराचें काळीज, पूण तें बदललें काळीज जें देवाच्या मोगान भरलेलें, देवाच्या शांतीन भरलेलें आनी तें देवाच्या बोगसण्यान भरलेलें आनी देवाच्या विश्वासान भरलेलें. न्हय, हांगा आमचें कांय ना, आमचें म्हणलें कांय ना. जें कितें दिलां सगळें देवाचें. तर देवाच्या भुरग्यां थंय आमी कितें करूंक आसा? वांटून घेवंक आसा. पूण हांव जावन आसा एक चॅनल, हांव जावन आसा एक वाट, मुखांतर वळता तसलें. आतां एक करंट फ्लो जावंक म्हळ्यार ताका एक वायराची गरज आसा की ना? आमच्या घरान इलेक्ट्रिसिटी आसा न्ही? हय. इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफॉर्मरांतावन आमच्या घराक येता. घराक इल्ली ती इलेक्ट्रिसिटी आमच्या हर एक घरांत असले वस्तू चलका म्हळ्यार आमी ताका वायर कनेक्शन दिता.
त्यांना ते वायर कनेक्शन मुखांतर ती इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जाता आणि आम्ही आमच्या घरात जे किती अप्लायन्सेस असतात ते यूज करूंक शकता. तशेंच देवाचो मोग जो देवान आमचे भितर वतला पवित्र आत्म्या मुखांतर केन्ना आमी ती शुभ वार्ता आयकली तेन्ना आमचे काळीज बदलले. देवान दिले नवे काळीज, नवो आत्मो आणि वतलो ताचो मोग आणि तो रावूंक ना, तो वाळूंक आसा. आणि ताचे वयर आमचे मुख्य जिवीत अवलंबून आसा. प्रेज गॉड. Praise God. आणि जर तर तो मोग आमचे तावन दुसऱ्यांक वळखा म्हळ्यार तेका बी गरज आसा आमकां पवित्र आत्म्याची. हांगा देवाचो मोग कसलो मोग वन सायडेड लाव. करेक्ट? आमी एक्सपेक्टेशन उरना हांगा. देवाच्या मोगांत कसले एक्सपेक्टेशन कितें म्हणटात कोंकणींत? अपेक्षा. अपेक्षा. मनशाचो मोग कसलो? परफॉर्मन्स बेस्ड. करेक्ट? एक एक्सपेक्टेशन उरता आमकां. हांव एक मनशाक मोग करता तर त्या मनशांतल्यान म्हाका एक एक्सपेक्टेशन उरता. हो मोग खंयचो जावन आसा? स्वार्थी. स्वार्थी मोग. मनशा टायपाचो मोग. पूण देव आमकां कितें आमचे तावन कितें आशेता? ताचो मोग आमचे तावन वाळोवंक तो आशेता. काही आमी हेरान तावन एक्सपेक्ट करनासतना जो मोग देवान आमकां दिला तो आमचे तावन हेरांक वांटूंक वांटचे जावन आसा. देवा सारके असो मोग. प्रेज गॉड. पूण हे साध्य जाता पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र चड आनी चड आमी केन्ना शुभ वार्ता आयकता आमचे काळीज ते एकाच दिसांनी बदलना. ओके. इट टेक्स टाइम. बदलता. कंप्लीट एकपटी ते बदलना. ते एव्हरी टाइम आमी केन्ना शुभ वार्ता आयकता जेजून जे कितें म्हजे पसत केलें म्हणलें आमी आयकता आनी ताचे वयर आमी फोकस करनारता. ताचे विशयांत आमी नियाळता तेन्ना आमचे काळीज आमचे मन परिवर्तन जाता. काळीज बदलला पूण आतां खंयचें परिवर्तन जावंक आसा? मनाचें परिवर्तन. मन ओल्ड, हार्ट इज न्यू. सो त्या काळजा मुखांतर मनाचे बदलावण जावंक आसा. मनाचे नवीकरण जावंक आसा. आणि तोच मोग आमचे तावन हेरांक वाळूंक आसा. आणि हाचे वयर आमचे मुखलें जिवीत अवलंबून आसा. हांव खंयच्या देवाचो मोग हांव कशें हेरां थंय वांटून घेता. कसलीय एक अपेक्षा करनासतना तो निस्वार्थान भरलेलो मोग. हेर कितेंय करूं. ओके. पूण मुझे कायदो जावन आसा ना मुझे काम जावन आसा देवाचो मोग हांवें हेरांक वांटून घेवचो. न्ही की ताच्या परफॉर्मन्सा वयर हांवें मोग करचो. तो अशें करता हांव करता मोग तुजो. ना जाल्यार ना. आमचें तशेंच न्ही. जे कोण ती म्हजे थंय बरीं आसात आमी तांचे कडेन बरीं उरता. तर ती आमचे थंय बरीं ना आमकां तांचे थंय वी कॅन नॉट बी विथ देम. आमकां तांचे थंय समज जायना. रायट? पूण हांगा देव कितें म्हणटा? तुमी वांटूंक आसा म्हजो मोग. आमी देवान मोग करचे पयलीं आमी पातकी आसले की ना? जाल्यार बी देवान आमचो मोग केलो की ना? जाल्यार बी देवान ताच्या पुताक आमचे पसत धाडलो की ना ह्या संवसारार? तर ह्यो मोग आमी वळखूंक आसा. ह्या मोगा वयर आमचो नियाळ करूंक आसा. त्या मोगाक सरीसमान आणि तो मोग आमचे थंय हेरांक वांटका म्हळ्यार ताका पवित्र आत्म्याची गरज जाय. आमचेच थकी तो करूंक जायना. आमगेल विल पॉवरांत आमच्या स्वंत बळांत हांव अशें करता म्हणून हांवें करूंक जायना. ताका गरज आसा पवित्र आत्म्याची. हें ऑटोमॅटीक जावंक आसा. दिस प्रोसेस हॅज टू बी ऑटोमॅटीक विथ द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट, थ्रू होली स्पिरीट. सो तेंच नेचर जावन आमचे बदलूंक आसा. देवाच्या मोगा सारक्याचे नेचर आमचे थंय जावंक आसा.
तो हाचे वयरच आमचे मुखलें जिवीत डिपेंड जावन आसा. आमी जेजूक सोमी देव सोडवणदार म्हण स्वीकार केला. आमी नवी रचना जाल्या. आमचे थंय देवाचें नवें काळीज देवान आमचे भितर घायला. नवो आत्मा आमचे भितर दिला. What next? So next is sharing his love with others. देवाचो मोग आमचे तावन वाळूंक आसा. आणि ताचे वयरच आमचे जिवीत अवलंबीत जावन रावता. मुखलें जिवीत. खंयच्या मापान आमी देवाचो मोग आमचे तावन हेरांक वाळयता. तो निस्वार्थान भरलेलो मोग. प्रेज गॉड. तर आमी आतां सगळी आमी थोडी नियाळ करया देवाच्या मोगा विशयांत. तो निस्वार्थान भरलेलो मोग देवान आमकां दिल्लो आसा. न्ही की आमी त्या पासत आमी कांय करूंक ना. आमी कसलेंय कश्ट आमी ना आमचे कामा मुखांतर तो देवान आमकां दिवना. पूण ताचेच उद्देशी ताचेच योजना प्रकार ताणें आमकां तो मोग आमचे भितर वाळयला. तर हांव हो मोग हेरां थंय वांटून आसा की ना की तो मुजे थंय स्टॉप जावन आसा. ही एक क्वेश्चन आमी आमकांच घालून घेवया. आणि तो मोग आमचे तावन दुसऱ्यांक वाळोवंक आमी त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया. कित्याक तो जावन आसा आमचो सहाय्यक. जेजून आमचे खातीर आमकां एक गिफ्ट कसो ताणें आमकां दिला पवित्र आत्म्याक. आमी ताच्या मुखांत मात्र आमी हो देवाचो मोग हेरां थंय वांटूंक साध्य आसा. बापा या घडये आमी तुका अर्गां दिता. जें कितें तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमचे पासत केला. आनी तें नवें काळीज तें मासान भरलेलें नवें काळीज तुवें आमकां दिला आनी आमचे फातराचें काळीज तुवें काडलाय. ज्या दिसा आमी जेजूक सोमी देव सोडवणदार म्हूण आमी स्वीकार केला त्या दिसा बापा तुवें जेजू क्रिस्ता मुखार आमचे फातराचें काळीज तुवें काडलें. आनी जेजूचें तें नवें काळीज तें मासान भरलेलें तुजें काळीज तुज्या त्या अपरिमीत मोगान भरलेलें तें काळीज तुवें आमचे थंय घातलें आसा. आनी ताचे भितर वाळटा तुजो मोग. आनी तोच मोग आमी हेरां थंय वांटून घेवंक त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमकां तुवें दिल्ल्या पासत आमी ती अर्गां दिता. आनी कशे भशेन आमी ते तुजो मोग हेरां थंय वांटून घेवंक म्हणली समजणी तुवें त्याच पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां हर एकल्याक लाभयल्ल्या पासत आमी ती अर्गां दिता. आनी दिसान दीस आमी तुज्या मोगान वाडोवन तोच तुजो मोग तुजो तो आगापे लाव आमी हेरां थंय वांटून घेवंक आमकां हर एकल्यांक आमचें मन आमचें परिवर्तन केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या पवित्र आत्म्या तूं जावन आसाय सगलो सत्यवान. तूं जावन आसाय सर जाणार. जें कितें आमी देवाच्या उतरांत मुखार वचूंक जाय म्हळ्यार तुजी गरज तुजीच गरज आमकां जावन आसा. आमचेच तकी आमी कांय करूंक शकना. आम्हा सर्वांक तो देवाचो मोग तुवें हेरां थंय वाळूंक आमकां तुजी सकत फावो केल्ल्या पासत बापा आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. 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 Yes. Thank you, sister. Sumestra. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Sami Palamani. Praise जी God. uttam ke tira sa regular. Purva शुक्रवार तीरना पहला झूम क्लास आसात आणि या महिन्याची 4 दिवसाची वस्तेरीची 20 तारीखे जावन 23 तारीखे म्हणसर आसतली. ओके. एक आमी काही बरी शेअर करा. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you. Thank you. Thank you. Blessed night. Bye.